I1, page number 116. I1. Abdon Saiba Pola Doni Raushel Tola Moshe Andu Kole Surup Moshe मारियन मिस्किता हाच्या आत्म्यापासत देवान ताका सुरगीचे सुख फावो करूंक हे बेटीन मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत मागुया. संवसार जो पेरिगान आसा ह्या संवसाराचेर देवाची काकलूत भरपूर दिवंक मागुया. कितें भाशेन कालच्या दिसाक आमच्या प्रशासना पासत मागुया. जे कोण आपलो ताळो उबारतात तांचेर आतां फॉल्स केसीस जावपाक सुरू जाल्ल्यो आसात आमच्या गोंयांत. कालच्या दिसाक वेलसांव हे डबल ट्रॅकिंगाचेर जे कोण झुजतात, आपलो ताळो उबारतात, तांचेर फॉल्स केसीस घालून सुरवात जाल्ली आसा. कितें भाशेन मागुया हें सगळें देवान आपल्या हातान घेवंक आनी जे कोण ओनीत करतात तांकां जाग्यार घालूंक आनी जे कोण स्वत उलयतात आनी स्वता वाटेन झुजतात तांकां देवान सुरक्षा दिवंक तांचे पासत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां रोचल्यात आनी आमकां जिवीत दिलां आनी आमचें जिवीत राखचे पासत आमकां उदक, वारें आनी हेर बऱ्यो बऱ्यो वस्तू देवान आमकां रोचून दवरल्यात. पूण आमी आमच्या पातका वरवीं, आमच्या आशे वरवीं आनी आमचे बेजबाबदारेन आमचें वारें, आमचें उदक आनी आमचो संवसारूच एके भाशेन पाड घालून सोडलेलो आसा. तर आमी जिविताचे वाटेर येवंक आमकां देवाची काकलूत फावो कर म्हूण आमी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुपविधार देवा म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमाचो अपराध ह्या पासत बायलेन सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, दडवण करून हो प्राचीत काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणा पास्काच्या गुटान फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुजे सोडवणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देवमुंदेराच्या दावट्याशी परतून हाडलो. देवमुंदिराचो फुडो उदेती वाटेन आसलो. तर उदेती वाटेन देवमुंदिराच्या उमऱ्या पोंताक तावन उदकाचो व्हाल भायर सरतालो आनी उदेती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देवमुंदिराचे उजवे कुशीक पडल्यान वेदीचे दोखीन वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलेल्या भायल्या दारवट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवचें सूत दवरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका वालांतल्यान व्हेलो
उदक पांयाचे उबेक पावतलें. दुसरे 1000 हात ताणें मिजले आनी म्हाका नव्यान वाल्यांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतलें. आनीक 1000 हात ताणें मिजले आनी परतून म्हाका वालांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मिजले. आतां नोद जाली आनी ते नोदींतल्यान म्हज्या उतरूंक जायना जालें, कित्याक वाल चोडून खोल उदक जाल्लें, उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलें मू? मागीर म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दर्या पुर्यान पावता. दर्यांत पावतोच दर्याचें उदक गोड करता आनी जंय जंय हें नोद पावता थंय जिवी रोसना जिवी उरतली आनी जायती मासली आसतली, कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा. ही नोद व्हांवता थंयसर सुबा जिवीत उपजता. नदीचे दोनूय वाटांनी देगेर सगळे जिनसाची फळां दिता तसली झाडां जातलीं. तांची पानां कदींच बावची नात आनी तांचीर फळां कमी जावची नात. म्हयन्याचे म्हयन्या तांकां नव्यान फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांसान व्हांवतलें उदक तें शिंपतात. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. दोळबाचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जगपाचो देव आमचो किल्लो. जबाब. सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जगपाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बोल. कोश्टा आकांताचे वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कापल्यार कापूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं, आमी हालची नांव. जबाब. दोळबराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जगपाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक कुशलकाय हाडटली व्हांवता उदका एक नदीची. भोववर्त्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास तो आसा उबो. देवान जर तिकान केल्लें शारा मदें तर तें शार हालत कशें. जबाब. दोळबराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जगपाचो देव आमचो किल्लो. दोळबराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जगपाचो देव आमचो किल्लो. येयात पळयात सर्वेस्पराची कर्तुत्वां, ताणें पृथ्वीचेर केल्ली अजापां. जबाब. दोळबराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जगपाचो देव आमचो किल्लो. उद्गार. निर्मल कालीस देवा, रोसून घाल म्हज्या हड्ड्यांत आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुजाल्याक गेलो. जेरुजाल्याक शेळयांची तळये लागीं एक बांडावड आसा. हेब्रेव भाशेन तिका बेतजाता म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डीं थोटीं आरेन दवरलेलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलेलीं आसलीं. तीं सगळीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेन देंवतालो आनी उदक हालतालें. उदक हालतोच जीं कोण पयलीं उदकान देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तळयेन घालूंक म्हजो कोण ना
आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें आंतरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें आंतरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस शेनवार आसलो. देखून पिडींतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आयज शेनवार, तुज्यान आंतरूण उखलून नजो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें आंतरूण उखल आनी चल. तांणी ताचे कडेन विचारलें, तुजें आंतरूण उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हणलें? कोणें म्हणलेलें तें बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय लोकांची लूट जाल्ली. तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातोक करिनाका, ना तर तुका कितेंय आदलेवन पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू शेनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. रिचा भाव भयणीनो, सुरवातेक आमी उगडास केला. देवान आमकां रोचल्यांत, आमकां वारो दिला बरो, आमकां उदक दिलां आमचें जिवीत जगूंक. आनी हेंच उदक, होच वारो आमी प्रदुशीत करून उडयल्लो आसा. आनी आयच्या पयल्या वाचपान इजेकिएल प्रवादी आमकां रिवर हायड्रोलॉजी शिकयता. रिवर म्हणटा ती कशे भाशेन, नदी कशे भाशेन जाता हें आमकां शिकयता. जेन्ना आतां आमकां गोंयां हें झूज पेटलेलें आसा म्हादेई विशीं, नदी विशीं, तेन्ना हें समजून घेवपाक आमकां एक नदी जी आसा ती सुरवात जाता एक झोरींतल्यान, एक झोर. आनी ती झोर आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता एक देव मंदिरांतावन सुरू जाल्या. आनी झोर जी सुरू जाल्या ती देव मंदिरांतावन बेश्टी पडना. देव मंदीर जे जमनीचेर आसा ते जमनीन भितर उदक आसा. आमी सायंटिफिकली वचत जाल्यार ताका म्हणटा आमी वॉटर एक्विफर. आमचे दोंगर बो करून हे जे आसात, आमचो वेस्टर्न घाट्स आसा तो आमकां एक व्हड वॉटर एक्विफर, सगळें उदक तो सांबाळून दवरता. आनी आमचे समजणेक आमच्यान हेंय समजूंक जाता, हें देव मंदीर म्हणल्यार हे आमचे दोंगर कशे. आनी खरेपणी आमी ह्या दोंगरांचेर वचत जाल्यार आनी आमचें उदक जंय सांठोवन उरता वो सांबाळून दवरलेलें आसा, थंयसर मंदिरांय आसा मनशान बांदलेलीं. आमचे सेलावली डॅम जो आसात थंयसर गांव बुडयल्ले आसात. कुड्डी हांगासर केरीत भाशेन कॉपेल आसा, तशेंच हिंदू टेंपलूय आसा. तें उदकान वेता आनी मागीर आतां उदकाचो ताळ देंवल्या उपरांत तें दिश्टी पडटा. म्हणटच देव मंदिरांतल्यान उदक भायर सरता म्हणल्यार आमच्यान समजूंक जाता की आमचे जे दोंगर आसात, आमचो पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट्स आसा, ते आमकां एक असलें मंदीर कशें जंय तावन हें उदक व्हांवता. आनी आमकां समजूंक बरें, आमचो हो जो आख्खो पश्चिम घाट आसा, काणकोण ते पेरने मेरेन सगळ्या ह्या दोंगरार जायत्यो झरी आसात. आमचे गोंयचे बॉर्डरी वाटेनूय आसा आनी कर्नाटकाचे बॉर्डरी वाटेन जायत्यो झरी. आनी हे झरींतलें उदक जें भायर सरून येता तें देव मंदिरान उदक भायर सरून येता ते भाशेन, जशें आमी आयकलां. हें उदक जें भायर सरून येता तें मागीर एक धाकटीशी स्ट्रीम जाता. आमी झरीचेर जायते फावटी गेल्लीं आसा. खंयचीय झोर जावं ती, ते झरींतलें उदक थंयच उरना, तें भायर सरता आनी एक स्ट्रीम जाता. आनी मागीर तो एक व्हाळ जाता. व्हाळ आमी आतां म्हणटा नल्ला नल्ला म्हूण आमी एक उतर आयकता ह्या दिसांनी. बोकरून जें डायवर्शन करपाची प्रयत्न चल्लेले आसात, डायवर्शन ऑफ अ नल्ला, नॉट एंटायर रिवर, जाल्यार तो एक व्हाळ जाता. आनी मागीर ताणें आनिकूय 1000 हात मेजले आनी मागीर हो व्हाळ जो आसलो तो आनीक भितर गेलो, डेप्थ येयलें ताका. आनी त्या उपरांत ती मागीर एक नदी जाली, रिवर. हे भाशेन ज्यो आमच्यो न्हंयो आसात
तांचे विशीं आमच्यान समजूंक जाता. खंयचीय न्हंय ती जावं हेच भाशेन एक जोरींतल्यान सुरू जावन एक ल्हानसो व्हाळ, मागीर तो मातसो व्हडलो जाता तो व्हाळ, आनी मागीर तो व्हाळ आसा तो नाल्ला जाता, तो नाल्ला आसा तो रिवर जाता. आनी ती रिवर जी आसा ती आमकां हें गोड उदक वो सायें उदक आमी म्हणटा, फ्रेश वॉटर, तें हाडून दर्यान उडयता. आनी भोव आदी आमकां इजेकेल प्रवाद्यान सांगलां, हें उदक जें दोंगरा वेल्यान वो हें देव मंदिरांतलें उदक जें येता तें दर्याचें उदक गोड करता. आनी जरी तर दर्याचें उदक गोड जायना जाल्यार दोनूय वाटेन जीं झाडां आसात तांकां जिवीत मेळूंक जायना, तीं मरतलीं. फकत झाडांच न्हय, तातूंत वेगवेगळ्यो मासळ्यो आनी हेर दुसरीं जनवरां थंयसर पोसतात. हें आमकां बरे भाशेन इजेकेल प्रवाद्यान सांगून दिलां. भाव भयणीनो, हेंच आमच्यांनी समजूंक जाता. आनी ह्याच पासो तीं झुजां भो करून आतां आमचें गोंयचें जें झूज पेटलेलें आसा, आमची म्हादेय वाचय म्हूण आमचें जें गोड उदक आसा तें आडाय नाका, वो तें काडून दुसरे वाटेन व्हरनाका, कित्याक आमचो दर्या वयर चडटा. आनी तें उदक गोड उदक जरी तर येना, दर्याचें उदक जें आमच्या गोंयांत भितर सरता तें गोड करिना जाल्यार आमच्या झाडांक जीव मेळचो ना, आमची ही नुस्तीं जीं आसात तांकां जीव मेळचो ना. वो वेगवेगळी बायोडायवर्सिटी आमी म्हणटा ती काबार जातली. आनी ती काबार जायत जाल्यार हो डेजर्ट कसो जातलो. तर भाव भयणीनो, इजेकेल प्रवाद्यान जें कितें सांगलां तें आयज आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटा. हें जरी तर सारकें जातलें, वो देवान आमकां दिल्लें जिवीत आसा तें आमी जरी तर सांबाळटले जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक गरज, आनी तेन्नाच आमकां जिवीत मेळटलें. पूण आमचें जिवीत आयज हे भाशेन जाल्लें आसा की आमी आमच्या जिवितान आमची आशा, आमच्यो मांडण्यो, मागीर आमकां कितें बरें दिसता तें, आमकां कितलो फायदो, हें सगळें पळोवन उदारगत डिवेलपमेंट म्हणलेलो आमच्या हातान घेतला आनी एके भाशेन तें पाड घातलेलें आसा. देखून उदक पासून आमचें एके भाशेन सांठोवन उरलां. तातूंत आमकां दुयेंसां आयल्यान, आनी हीं दुयेंसां जीं आयल्यान तीं बरीं करूंक आमी परतूनय उदकाशींच वेता. आमकां उदकाचीच गरज, आमकां परतून हें औषधीक उदक मेळून आमच्यो पिडा जी आसा ती बरी जावपाक. हेच्या शुभ वर्तमानान आमी हें पळयता, हे जुदेव जे आसले जायते तरेचे बळ्ळीकार, सगळे तरेच्यो पिडा आसतले, ते तळयेशीं बेज जाता म्हणटा ते तळयेशीं आसले. आनी थंय ते तळयेचे देगेर ते बसताले, उदक केन्ना काय हालतलें म्हूण. हें उदक गोड उदकाची एक तळी, आनी हे तळयेन केन्नाय देवाचो दूत देंवतालो आनी तें उदक हालतालें. हें मानप ह्या लोकांचें. जाल्यार कितें भाशेन आयच्या उतरांनी वो आयचे भाशेन आमी सादे भाशेन समजत जाल्यार ह्यो तळयो ज्यो आमच्यो आसात, जायत्यो असल्यो औषधी तळयो आसात. आमच्यो स्प्रिंग्स, आमच्यो ज्यो झरी व्हांवतात त्यो जायत्यो मेडिसिनल स्प्रिंग्स म्हूण आमी जायतीं जाणां थंयसर ह्या झरीशीं वेता. आतां उडे वचना, कित्याक सगळें प्रदुशीत करून उडयल्लें आसा. आदी आमची पुर्वजां हे झरीशीं वेतालीं. आमच्याय आवय बापायनी आमकां असले झरीशीं वेल्यान, जंय हीं पाळां आसात झाडाचीं आनी त्या पाळांक लागून बरेंशें उदक येता तें औषधी मेडिसिनल. तें पीत जाल्यार हाताक वो कुडीक जें उरउरें म्हणलेलें जातालें तें वेतालें. वो कातीचें कसलेंय दुयेंस आसा जाल्यार तें बरें जातालें. आयज घडये त्याच उदकाशी आमी वचत जाल्यार तें उदक ना वच जाल्यार कांयच दुयेंस ना जाल्यार पासून आमची कूड आतां फुटपाक लागता. कित्याक आमी आमच्या पातका वरवीं प्रदुशीत करून उडयल्लें आसा. तरूय आसतना भाव भयणीनो, देव आपूण आमच्या ह्या असले परिस्थितीन आपूण देंवता. जेजूक कोणें आपोवंक नासलेलो, ह्या मनशानूय जेजू लागीं मागूंक नासलेलें. पूण जेजून ताची खबर आयकल्यार सुमार 38 वर्सां तो थंयसर आसा. 38 म्हणल्यार 38 वर्सां थंयच कश्टवता आनी फकत रावता. ते एक घडयेक जेन्ना हें उदक हालतलें, गोड उदक ताका मेळटलें, तातूंत आपूण भितर सरतलो आनी बरो जातलो. आनी जरी जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुका बरो जावची खुशी आसा, हो प्रश्न घडये विचारपाची गरज ना. ताका जरी तर बरो जावची खुशी नासली जाल्यार 38 वर्सां पासेंस काडून रावचो नासलो.
थोडे दीस रावतलो आसलो, हिंगा कांय जायना मरे म्हणटलो आसलो आनी वयतलो आसलो थिंगासरलो. पूण तरी पूण ताचो भरवसो इतलो घोट, ताचो भावार्थ इतलो घोट की हांव एक दीस बरो जातलोच, आनी देखूनच थंयच तो रावलो. आनी ताची काकलूत करून जेजून जें खरें कारण आसा ताचे पिडेचें तेंच काडलें. उठ, तुज्या हातरून उखल आनी चल. ताका बरो केलो आनी तें कारण ताचें कितें आसलेलें तें ताणें ताका परतून देव मंदिरान मेळ्ळो तेन्ना सांगलें, चल वच, आनीक पातक करिनाका. आनी आनीक पातक करीत जाल्यार ताचो परिणाम कितें जातलो तोय सांगलो. आनीक पातक करिनाका, कित्याक आनीक पातक करशी जाल्यार तुका आदलेवन पास्ट आनी कितेंय जायत. भाव भयणीनो, ही उतरां आमकां आयज गरजेचीं. कित्याक आमी मनशां कुड्डी, आमी जायते फावटी समजोच ना कशींच. आमच्या दोळ्या मुखार सगल्यो वस्तू आसात, आमी अणभवल्यात तरूय आमी सुदरनात. आनी आदल्यावन पास्ट आमकां आतां जायत आसा. तरी आसतना आमी घोडी तातूंतूच आसात, त्याच पातकान आसात. तर जेजून जशें सांगलां, आमच्या पातकां वरवीं जी आमकां दुयेंसां आयल्यात, आमच्यो चुकी, आमची आशा, आमचे सगळीं जीं पातकां ती तातूंत घालया. ही सगळीं आमी आयज जरी तर जेजू मुखार हाडपाक तयार आसा जाल्यार आमकां जिवीत मेळटलें. ती 38 वर्सां जावं, 100 वर्सां जावं, कितलीं वर्सां जावं, जीं कोण हे पासियेंस काडून देवाचेर भावार दवरून ही थिराय सांबाळटात आनी जें कितें आपणें करूंक जाय तितलेंय करतात. म्हणजे हो मनीस परतून हे प्रयत्न करतालो. जितलेय फावटी हें उदक हालता तो वचपाक प्रयत्न करतालो. फकत इतलेंच, तो पावता म्हणल्यार आनीक कोण पयलो भितर सरतालो. पूण आनीक कोण भितर सरतलो म्हण जाणा आसुनूय ताणें उठोन वचपाचो प्रयत्न करपाचें बंद करूंक ना. आनी आयज आमचेरूय असली परिस्थिती आयिल्ली आसा. थोडे जाणांनी सोडलें जिवीत, थोडे जाण आजून पासून कश्टवतात, आजून पासून थिराय सांबाळून मुखार वचत आसात. आनी जे कोण मुखार वेतात तांचेर नाका जाल्ल्यो केसी आतां येतल्यो. जे भाशेन कालच्या दिसाक वेलसांवच्या लोकांचेर ह्यो केसी घातलेली आसा रेल्वेजान, फॉल्स केसीस म्हज्यान म्हणपाक जाता, हालताराचेर तावन फॉल्स केसीस घातलेल्यो आसात. जाल्यार असलें आसतनाय जे भाशेन ह्या मनशान केलें, थिराय सांबाळली, आपले प्रयत्न करीत रावलो, ते भाशेन आमी हे प्रयत्न करीत रावपाक गरज आसा. आनी देव आमच्या आदाराक पावतलोच. देव आमकां ह्या वायटांतली सुटका दितलोच, हो विस्वास धरून मुखार वचूंक हे भेटेन ही कृपा आमकां मागुया. गायन घेऊया C23, पेज नंबर 38. C23. Coști vaura Calta baba înșadisa Am șata dosti rupa Am șata dosti rupa Carlolo rozpâncea vola Uta baba înșadisa Amche calcin soria rupa Amche calcin soria rupa Osman dunia bordanatsu Ore tai tu betui lolo Ensai soda tu cabete म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाटके पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा, तुज्या हातांतली घेतलेली देणी, हो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितान आमकां तुज्या रचनाक तूं सदां सांडिनाय, पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हूण ही देणी गोवाय दितात. आनी त्याच बरोबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवण जातात.
ओतांचो फोड आमकां सदां भोव करून ह्या प्राचीत काळार मेळसो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतांव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सोडवणीचे परबीक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान उंचरली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय उंचरली तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भारताचो गुटभर घोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनः जीवनपणा ओरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन जिविताचें उदक देवाक कडलें येता आनी तें आमकां जिवीत दीत व्हांवता तें उदक आडावन दवरूंक जायना आनी तें उदक आमचें उरलेली खारसाण जी आसा ती गोड करता तेंच जिविताचें उदक आमकांय फावो कर म्हूण मागुया आमची पातकां बोगस म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया
आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां काळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता, हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आजी चालोय जाल्यार पुरो तारोस काय मिरून बेजाक वतमो. जेजू तुज्या पवित्र नामा सारकें मधुर संगीत खंयसरूच ना गावचें. गोडवें उदरगणांतले नाम गोलचें. तूं लोक चिंतून मनान नावचोचें. जेजू माथ्यांक एकलोच तूं मोरवासो. उलो माथ्यांक तितलोच तूं कोण वाडलो. तुका सोंप्यांक तितलोच म्हूण तूं बोलो. तूं भोगतोल्यांक कसो तूं ना जावचो. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या गुटा वरवीं आमचीं काळजां दयेन तूं नितळ आनी नवीं कर, आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत आमकां तुजें जिवीत आनी घोटाय भरपूर मेळूं दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. फाल्यां बुधवार आनी फाल्यां 22 तारीख आमचे फिरगोचेन आमकां खेरीत कुरपेचो काळ. फाल्यां कुमसारां जातलीं 4 वाजता ते 7 वाजता इगोर्जेन, तशेंच दाबोलीं कपेलान सांजे 4 वाजता ते 8 वाजता रेतीर जातलो. आनी तशेंच कुमसारां आमी बरे भशेन भोक्तीन ह्या कुमसारान तयारी करून वांटो घेवया आनीक आमचें जिवीत नवसरुया. तशेंच ह्या दिसांनी आमच्या मागण्यांत दवरुया. ह्या 3 दीस 24, 25 आनी 26 तारीख आमचे फिरगोजेन रेतीर जाता. तो आमकां सगल्यांक फायद्याचो जावंक आनी आमची थिराय सांबाळूंक आमकां आदार जावंक आमी एकामेकाक उगडास करुया. ह्या दिसांनी जायते फावटी आमकां उगडास उरना, इगोर्जेन रेतीर आसा म्हूण खबरूच ना मागीर कोणाक. एकामेकाक सांगात, एकामेकाक तयार करात फाल्यांच्या दिसाक कुमसार जावपाक. तशेंच 24, 25 आनी 26 तारखेर ह्या रेतीरान आमी वांटो घेवपाक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वद बरोबर. उपकार. गायन घेऊया I3 पेज नंबर 116. I3